स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माई मोगाचो येवकार. या व्हिडिओन इयत्ता 9वेच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकांतलो म्हादय ह्या पाठ्यपुस्तकांतलो 9वो पाठ इश्टानू सांबाळून ह्या पाठाचे आमी ह्या व्हिडिओन वाचन करतली. हाचे लेखक आसा डॉक्टर राजय पवार. पयले सुवातेर पळोवया डॉक्टर राजय पवार ह्या लेखकाची वळख. डॉक्टर राजय पवार जल्म 19 जून 1972. जल्म गांव डोंगरी काणकोण. कविता, ललित निबंध, नाटकां हे साहित्य प्रकार हाताळ्यात. कोंकणी कवितेत गोंयचेर समाज दर्शन ह्या विशयाचेर PhD केल्या. ताका गोंय कोंकणी अकादमीच्या साहित्य पुरस्कारा वांगडाच हेर जायते साहित्य पुरस्कार फावो जाल्यात. गोंय कला आनी सांस्कृतीक संचालनालयाचो युवा सृजन पुरस्कार तांकां फावो जाला. तांच्यो कविता इंग्लीश, हिंदी आनी कन्नड भासांनी अनुवादीत जाल्यात. मोरतू ह्या फीचर फिल्मा खातीर तशेंच जायत्या कोंकणी अल्बमां खातीर तांणी गीत लेखन केलां. पावस फुला हो कविता झेलो, जमले रे जमले, अंता अंता श्रीमंता, आमचो हात जगन्नाथ, डरने का नाय ही नाटकां, गिरमीट हो ललित निबंध संग्रह. फकत कायदे केले म्हूण येरादारी सुदारची ना, अपघात कमी जावचे नात, गरज आसा ती स्वताकच सुदारपाची. येरादारीच्या नेमांचे पालन दर एकलो जेन्ना मना सावन करतलो तेन्नाच येरादारीक शिस्त येतली आनी प्रवास सुखाचो जातलो. हो भोव मोलाचो संदेश इश्ट इश्टिणींच्या संवादांतल्यान लेखकान दिला. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक जरूर शेअर करा. लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान हांव लेसन रिडींग कोंकणी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश तशेंच पोयम रिडींग, पाठा सकयलो अभ्यासक्रम, एक्सरसाइज सोल्युशन, क्वेश्चन पेपर सोल्युशन अशे जायते व्हिडिओ अपलोड करता. तर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड आनी म्हजे व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाका. Watch complete video, don't skip the videos because some important tips and additional questions are added in between the videos. So let us start reading the lesson इष्टानू सांबाळून. आता वाचन करूया इष्टानू सांबाळून या लेसनाचे. कॉलेजीचे मेन गेटी कडेन कांय भुरगे बशीची वाट पळयतात. अनिकेत: कितलो वेळ जालो मरे, आजून बस येना. प्रकाश: येतली रे बस, ते म्हणसर तूं बस. किशोर: तूं बस, उबस आयली बसून बसून. मेलवीन: आयज पप्पा स्टाफाचे पिकनिकेक गेला, चुकयल्या हांवें पप्पाली बायक हाडपाची. अल्ताफ: तूं आनी कितें रे, तकलेन सुटलो बी ना मरे, आमकां लायसन काय ना, आमी लायसन नासतनाच बायक चलोवपाची. मेलवीन: बायक चलोवपाक लायसन न्ही, डॅरिंग लागता. अनिकेत: आनी वाटेर RTO आसल्यार डॅरिंगवाल्यांची बॅरिंगां धील पडटात. किशोर: म्हजो पप्पा मरे बाजारात वतना केन्ना केन्ना गाडी म्हज्या हातांत दिता. प्रकाश: कितें? कल्पना: हेंच तें, इतले ल्हान पिरायेचेर गाडी हातांत दितकीच भुरगो केन्ना हाता भायर गेलो तेंच कळना. अल्ताफ: उलयली आमगेली हेडबाई, हागेलो मामा RTO म्हूण ते आमकां शाणेपणां सांगता. कल्पना: ना हां मामा, RTO आसुनूय हांवें केन्नाच गैरफायदो घेतलो ना हां, हांवें थारायला कायद्याच्या नेमा प्रमाण म्हाका लायसन मेळटकीरूच हांव 2 व्हिलर हातांत घेतले. वाघ पासून आपल्या पिलांक ती अमूक पिरायेची जातकीरूच शिकार करूंक सोडटा. जनावरां पासून जें कळटा तें आमकां कळना जाल्यार मनीस जावन कितें फायदो. अनिकेत: म्हज्या पप्पा कडेन मरे लायसनूच ना, पूण तो बिंदास गाडी चलयता. खरें म्हणल्यार गाडी चलोवपाक लायसनाची गरजूच ना. प्रकाश: राव रे, पूण ताका केन्नाच पुलिसांनी आडवना. अनिकेत: आडयल्यार बी तो सांगता लायसन घरा आसा. अल्ताफ: मागीर तालाव पडटा मरे. अनिकेत: पडूकूच जाय, लायसन नासतना गाडी चलोवप हो व्हड गुन्यांव, असल्याक तालाव पडूकूच जाय. किशोर: वा रे वा, पयर तुमी टिब्बल सीट भोंवताले, तो गुन्यांव न्हय. अनिकेत: आं. प्रकाश: बऱ्याच फावटी वाघ फाटी लागिल्ल्या भशेन फूल स्पिडीन गाडी चलयतात, खंयय आनी कशेय ओव्हरटेक करतात. अनिकेत:
तातूंतच थ्रील आसता अशें ते म्हणटात. प्रकाश, पूण ताचे हे थ्रील कोणाय निश्पापाचो बळी घेता तेन्ना? आपलो आपुरबायेचो मनीस हाचे चुकीक लागून कोणूय वगडावन बसता तेन्ना? कल्पना, प्रकाश, हे मात सामकें खरें आं तुजें. आमचें लायफ एन्जॉय करतना दुसऱ्याचो विचार केन्नाच करिनात रे आमी. आमचे चुकीन कोणाक दुसऱ्याक डेड एंड कित्याक? अल्ताफ, दर एकल्याक सांगचें पडटलें, समजावचें पडटलें. किशोर, आरे कोणाक म्हणून सांगतलो, समजायतलो? कल्पना, कितलेंय सांगलें, समजायलें तरी उमथ्या कळशार उदक. आयकपाक वेळ तरी खंय आसता ताचे कडेन? प्रकाश, टू व्हिलर चलयतना लेगीत मोबायल फोनाचेर खबरी. मोबायल कानाक लावन मान वांकडी करून गाडी चलोवपाची आनी दुसऱ्याक फोणाक घालपाचें. कितेंय वायट घडलें जाल्यार सगळो दोश सरकाराच्या माथ्यार. केन्ना सुदारतले आमी देव जाणा. अनिकेत, सगळे चुकतात हें खरें, पूण? कल्पना, खूब फावटी दिसता की इलेक्शनाक रावन निवडून येवचे, येरादारी खात्याचो मंत्री जावचे आनी सगळ्याक सुता भशेन सरळ करचे. प्रकाश, सरळ करपाक मंत्री कित्याक जावपाक जाय? आमच्यांनी कांय करूंक नाज? अनिकेत, आमी आनी कितें करपाचें? दर एक अपघात आमचेच चुकीक लागून जाता काय कितें? प्रकाश, ना, अजिबात ना, पूण पयलीं आमी सरळ जाल्यार हे अपघात उणे जातले, तातूंत मातूय दुबाव ना. कल्पना, सामकें खरें. पयलीं आमी येरादारीचे नेम सारके पाळले आनी तशेंच दर एकल्यान गाडी येरादारीच्या नेमा प्रमाण चलयली जाल्यार मागीर नो एक्सिडंट. येरादारी नेम मिन्स ट्रॅफिक रुल्स. प्रकाश, बरोबर तुजें. तूं जाणा, भायल्या देशांनी झेब्रा क्रॉसिंगाचेर पयलो अधिकार चलत वचप्याचो. पूण आमच्या देशांतले कितले ड्रायव्हर चलप्याक हो अधिकार फावो करतात? तांकां दिसता पेंट चड उरलो म्हूण आडवे पट्टे मारल्यात आसतले. अनिकेत, हेल्मेटाचे बाबतींतूय तेंच. जायते जाणांक दिसता वाटेर पुलीस आसता तेन्ना जी वस्त तकलेर घालतात ताका हेल्मेट अशें म्हणटात. अल्ताफ, बरेच फावट बायक चलयतल्याच्या फाटल्यान बसपी मनीस हेल्मेट आपल्या हातान घेवन बसता आनी पुलीस दिसतकच झुप करून चलयतल्याच्या माथ्यार चडयता. कल्पना, जे हेल्मेट घालिनासतना गाडी चलयतात तांची अजिबात चूक नासता. किशोर, कितें, ताची चूक नासता? कल्पना, हय आरे, जांकां तकली आसता तेच हेल्मेट तकलेक घालतात, जांकां तकली नासता ते हाताक घालतात, डिकीत घालतात, फाटल्यान बशिल्ल्या कडेन दितात. मेलवीन, पार्किंगाचे बाबतींतूय हीच गजाल. 4 चाकी गाडयो व्हरून दुचाकीचेर सुवातेर पार्क करप वा दुचाकी गाडी व्हरून 4 चाकीचे सुवातेर पार्क करप हीच आमची शिस्त. अनिकेत, सुणे पसून जमनीर बसता तेन्ना आपले भोंवतणी एक फेरो मारून ती सुवात आपल्याक बसपाक योग्य आसा हाची खात्री करून घेवनच मागीर बसता. सुणे म्हटल्यार कुत्रे, डॉग्स. मेलवीन, तूं जाणा, पार्किन्सन म्हूण एक दुयेंस आसा, तातूंत मनशाची आख्खी कूड थरथरत रावता. ताच्या थीर रावूंकच जायना. आमची पार्किंग वेवस्थाय अशीच पार्किन्सन जावन थरथरपाक लागल्या. पूण हाका जापसालदार आमीच. दुसऱ्याक दोश दिवचे परस निदान आमी तरी येरादारीचे नेम पाळटले अशें थारावन नेम धरून वागले जाल्यार केन्ना तरी शिस्त येतली अशें आस्त बाळगुपाक हरकत ना. प्रकाश, खरें तुजें. हांवूय हाचे मुखार म्हज्या घरच्यांक शिस्तीत वागपाक लायतलो. म्हजेर खरो मोग आसा जाल्यार हेल्मेट घालपाकूच जाय म्हूण पप्पाक सांगतलो. अल्ताफ, व्हेरी क्रिएटीव आयडिया. हांवूय अशेंच करता. आमी पार्किंगाचे बाबतींतूय घरच्यांक बदलुया. मातशें चलचें पडल्यार उपकारता, पूण गाडी योग्य सुवातेचेरूच पार्क करप बरें. आनी तशें केलें जाल्यार आयचे धांवते जिणेंत थोडो तरी चलपाचो व्यायाम जातलो आनी भलायकी बरी उरतली हें पटोवन दिवया. अनिकेत, कांय जाण आपले गाडयेक रानवटी हॉर्न बसोवन घेतात. तांच्या ह्या हॉर्नाच्या आवाजाक कोणूय जाणटेलो केन्ना जीव सोडीत सांगूं नजो. किशोर, जे रानवटी आसा ते रानवटी हॉर्न बसयतात. असल्या हॉर्नेश्वरांच्या काना सकयल उज्याचे हॉर्न पेटोवपाक जाय. प्रकाश, मोटारसायकलीन भाडे मारतल्याक गोंयांत पायलट म्हणटा. पायलट जाले तरी विमानाचे स्पिडीन चलयनात. पायलट आसूनय ते सांबाळून चलयता कारण तांकां मोटारसायकली वांगडाच कुटुंबूय
चलोवपाचें आसता. हेर तरणाटे मात विमानाचे पायलट जाल्ले भशेन गाडी पेटयतात. मेलविन: बरोबर तुजें. आनी आयज काल शिकपी तरणाट्यांक मात येरादारीचे नेम पाळून गाडी चलोवप म्हणल्यार लज कशी दिसता. प्रकाश: हो सामको सुदारलो मरे. मेलविन: तसो हांव बरोच रे, पूण गाडी रफ चलोवपी फ्रेंड केन्ना केन्ना म्हाका झांबळू म्हणटा, मागीर म्हाकाय ताची सायड घेवचीशी दिसता. अनिकेत: एक्झॅक्टली. किशोर: तुमी जाणा, येरादारीचे नेम पाळिनासतना मेळत तशें रफ गाडी चलयतल्याक हांव केन्नाच इश्ट मानिना, कारण म्हजो इश्ट म्हाका प्रिय आसता. तो सदांच नेमाक धरून वागिल्लो म्हाका आवडटा. थोड्यांक गाडी स्पिडीत चलोवप म्हणल्यार मळबाक हात लायिल्ले वरी दिसता. प्रकाश: अपघात जातकीचच मात केन्ना त्याच मळबात पावले तेवूय कळचें ना. कल्पना: 4 चाकी गाडी चलयतना कांय जाणांक सीट बेल्ट घालप म्हणल्यार बेडी घातिल्ले भशेन दिसता. यमाचो बेल्ट आमच्या गळ्यांत पडचे परस सीट बेल्ट पडप कितें वायट? अल्ताफ: पूण तरण्या रगताक हें केन्ना कळटलें तें देवाकूच खबर. मेलविन: तूं जाणा, जायते जाण आपल्या लागींच्या कोणाकूय अपघात जातकीच रस्त्याक दोश दितात. किशोर: आनी रस्ते बरे आसतात तेन्ना नशिबाक दोश दितात. प्रकाश: दोश कोणाकूय दिलो म्हणून वायट परिणाम कांय चुकनात. ते चुकयतलो जाल्यार आमी येरादारीच्या नेमाचें पालन करप सामकें गरजेचें. अनिकेत: म्हाका बरी आयडिया येवजल्या. किशोर: कसली रे? अनिकेत: अल्ताफ, तूं म्हणटालो न्ही आमी हेल्मेटाचेर स्टिकर लावया म्हूण, ताचे भायर आनीक एक काम करया आमी. अल्ताफ: कसलें रे? अनिकेत: चडशे व्हडल्या गाडयांचेर फाटल्यान क्रिएटिव्ह वाक्यां बरयल्लीं आसतात. कल्पना: बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. प्रकाश: आमी जातो आमच्या गांवा. अल्ताफ: फाटीं मरे काणकोणा वतालीं तेन्ना करमल घाटार एक ट्रक रस्तो सोडून सामको सकयल वचून पडिल्लो आनी फाटल्यान कितें बरयल्लें जाणा, हम प्रगती की ओर बढ़ रहे हैं. कल्पना: आमी कितें करया म्हणटा तूं? अनिकेत: आमी नवी क्रिएटिव्ह वाक्यां तयार करया, तातूंतल्यान रस्त्यावेले येरादारीचे नेम पाळपाची बुद्द लोकांक येतली. प्रकाश: म्हणजे कसलीं वाक्यां म्हणटा तूं? अनिकेत: पळय ट्रकाचेर बरोवपाचें, डॅडी सावकाश चलय, तूं म्हाका जाय. किशोर: येरादारीच्या नेमाचें म्हाका भान आसा, कारण म्हज्या कुटुंबाचेर म्हजो मोग आसा. अल्ताफ: तकली नाशिल्ले लोक हेल्मेट घालिनात. मेलविन: पुता, सांबाळून चलय, तुजी आवय. कल्पना: खरेंच बरी आयडिया आसा. आमी मरे घरा कडेन वचून असलीं आनीक वाक्यां तयार करया आनी फाल्यां आमच्या सराक दाखोवया, सर खोशी जातलो. अनिकेत बसी वटेन पळयत: बस आयली रे. सगळे बसींत चडचे खातीर बॅगां फाटीक लावन तयार जावतात. मेलविन: पूण चडटना गर्दी करप ना, सांबाळून रांकेन चडया. सगळे: हय, सुजान नागरीक जावया, येरादारीचे नेम पाळया. सगळे शिस्तीन बशींत चडूंक वतात. भुरग्यांनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. अशाच नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आता पळया नवी उतरां आणि अर्थ. लायसन, परवानो, तालाव, दंड, खॉर्न, बट्टी. भाशेक गिन्यान. उमथ्या कळशार उदक. कितलेय सांगून कांयच कायदो नासप ही एक म्हण आसा. हाता भायर वचप वाक्प्रचार. वाट लागप, गाडी पेटोवप, गाडी वेगान चलोवप, बळी घेवप, दुसऱ्याच्या मरणाक कारण जावप, फोंडांत घालप, संकटांत घालप, सुता भशेन सरळ करप, सुदरावप, काना सकयल उज्याचे खोर्न पेटवप, कांसुलार मारप, मळबाक हात लावप, व्हड काम केल्ले भशेन दिसप. हे सगळे वाक्प्रचार आसा ते वाक्यात उपयोग किंवा MCQs येवू शकता. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. डू लाईक, शेअर, सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज.